उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गीं देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टीक पडली. तवळ जगलांनी धांवली, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भुंयकांपणी जाली आनी कर्यांचो पावस वतलो. तेदवा अंतरळी एक व्हड खुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्तीण. आपल्या प्रसूतपणाचे दुखेन ती हाक बोब मारतली. तेदवा अंतरळी अनेक खुणा दिश्टीक पडली. एक महासोरोप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हरेक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतरळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजेर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. हस्तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंयासाणा हुजेर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पळोवन धांवली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचें पालन पोशण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसोवन आसा राणी. तुज्या स्त्री परिवारांत राजकुंवरणी आसात. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा तीच पाटाची राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो खाशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायेक भुलतलो. तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाच्या मंदिरांत ती भीतर सरतात. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटोवन तुज्या उजव्याक बसून आसा राणी. सांत पावलान कोरींत घरां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप.
भावा भयणीनो, आता निजाय की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता. जशे आदावा थंय सोमेस्त मरतात, तशे क्रिस्त थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्यांक तांचे तांचे सर्ते प्रकार. सगळ्यांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या सोमेस्तांक, उपरांत येतेले अंत, जेद्वा सर रजवटपी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या दुस्मानांक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान रजवटकी सोलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो दुस्मान मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात, म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ए सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान ऐकताच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें खुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हड पंचिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाटायल्यांत. पदवेदाराक उंचासनां तावन ताणें सकलां घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वर्तो संतोषाचो दीस. पयल्यान मरयेच्या सर्गावरणाचो दीस, तशेंच आमच्या देशाक सुटकेचो दीस. ह्या दोनूय संभ्रमाचे हांव तुमकां उल्हास पडयतां. आनी आयच्या दिसा एका भोव महत्वाचो विशय नियाळ करूंक आसा.
विशय जावन आसा जियेल्यार मोरये बरी जियेचे. मग ह्या संवसारांत आमचें जिवीत म्हळ्यार कितें, आमच्या जिविताचो उद्देश कितें, कित्याक आमी ह्या संवसाराक येता, हे सवाल भोवशा आमी येदोळ विचारला वा विचारूंकूच ना जावंक पुरो. पूण न्हीद जावन आमी विचारूंक जाय जाल्ले सवाल, कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसा, कितें करूंक हांगासर आसा. सडाव जावन आमी पळयता बैला संगतींनी सडाव जावन कोण एक जल्मता, जल्मालो एक संभ्रम. मनीस जल्मता ना, एक भुरगें जल्मता आसतना व्हरतो संभ्रम आमी करता, स्वीट्स वांटता, सैऱ्यांक आपयता आनी दवाजो करता. हो एक संभ्रम. मनशा जिविताचो आनी एक संभ्रम आसा, सडाव जावन लग्न. काजार जातात आनी त्या वेळार सयत जायते जण सांगाते येतात, संभ्रम करतात, दबाजो करतात. आनी ताचे उपरांत येवचो संभ्रम भोवशा त्या मनशाक संभ्रम न्हय आसूं पुरो, पूण बाकीच्यांक संभ्रमच. रिटायर्ड लायफ, सेंड ऑफ पळया, तें उतरच पळया. सेंड ऑफ म्हळ्यार एक पोटी तुजें जालें, वच पुरो, बील कोडुगे तुजें पुरो, हांगासर तुजें संपलें. भोवशा आमी विचारूंक जाय, इतल्या खातीरच आमी ह्या संवसारांत आसूंक जाय की, इतलें करच्या खातीरच आमी ह्या संवसारांत आसांव गी. भोवशा ना, तर हेर कितेंय आसूंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिविताचो एक उद्देश, पर्पज ऑफ लायफ, भोव सोंप्यान सांगचो जाल्यार आमी दोळे सोडून हो संवसार पळोवचो. दोळे सोडून हो संवसार आमी पळोवचें. आनी पळयता आसतना जायत्यो संगती आसात. ह्यो संगती खंय जावन आयल्यो, हाचें उगम खंयचें, हाच्या फाटल्यान कोण आसा म्हणलें एक चिंतप, आठोवचें, सोदचें. सत खंयचें म्हूण सोदचें. आनी सत वा देव म्हणयात आमी, देवाक मेळटना, रचणाराक आमच्या मेळटना आमी संतोश पावचें, संतोशान जियोचें. म्हूण हांवें सांगयत, ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचो उद्देशच आसा संतोश पावचें, दुसरें कितेंय न्हय. करोडपती जावचें, लाखपती जावचें, कितें कितें जोडचें, हो आमचो उद्देश न्हय ह्या संवसारांत. तें कोणेंय करयत, इल्लेशे कश्ट काडल्यार ताचें नशीब बरें आसा जाल्यार, सक्कट सांगती ताच्या बऱ्याक पडटात जाल्यार भोवशा ताणें कोणेंय करोडपती जावयेत. पूण तितल्याकच आमचें जिवीत आसचें की, बिलकूल न्हय. आमी तितल्या खातीरच वावरूचें की, बिलकूल न्हय. निमाणें कितें जाता, कितें उरता आमच्या हातांत, कांयच ना. देखून आमी सांगयत, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आसा जाल्यार हाच्या फाटल्यान आनी एक व्हड उद्देश आसा. इतलेंच, ह्या संवसारांत दोळे सोडून पळोवचें, भोंवतणी पळोवचें, चार कुशींनी पळोवचें, कितें सगळें आसा, कितें सगळें सोबीत आसा, ताच्या फाटल्यान कोण आसा, ताचें सर्वस्व उगम कोण म्हणलें सत सोदून त्या सताक वळखून घेवचें, त्या सताचो मोग करचो आनी ताणें रचलेला सोय त्याच प्रमाणे मोग करचो आनी पोस करचो. ह्या खातीर आमचें जिवीत आसा. मोगाच्यानो, असले एक म्हजें उगम कितें म्हणून समजून जियेलें आसा जाल्यार आमची मोरी माय. कित्याक फातिमाच्या त्या दिसवण्यांत आमी पळयता, ते गजाणा भुरग्यांक मोरी दिश्टी पडटाना ती भुरगीं विचारता, तूं खंय तावन आयलाय, तूं खंय तावन आयलाय. आनी तो व्हड मोरी म्हणटा, आय एम ऑफ हेवन, हांव सर्गेंची, ह्या संवसाराची न्हय, हांव सर्गेंची. म्हळ्यार मोरयेक तिच्या जिविताचें उगम कितें म्हणून जाणा आसली आनी त्या देखून ती भुरग्यांक म्हणटा, हांव सर्गेंत तावन आयल्या न्हय, बगर हांव सर्गेंचेंच, आय एम ऑफ हेवन, आय एम ऑफ गॉड. मोगाच्यानो, असल्या मनशांक ह्या संवसारांत स्वातंत्र्य आसा. कित्याक दे आर एट होम, दे फील एट होम. हे दाळा आपूण सर्गेची, आपूण देवाची म्हूण मोरी जाणा जाली, तोवर ती संपूर्ण स्वतंत्र जाली म्हणयत. कित्याक ती हांगासर आसूं वा मेल्या उपरांत सर्गार आसूं वा सर्गार तिका वेलें जावंक पुरो आमी म्हणटा, तरी पूण ती जाणा आसली, हांव सर्गेची आनी सदांच सर्गेची. देखून आय एम एट होम, आय फील एट होम. केदळ आमच्या घरांत आमी आसूं, आमकां स्वातंत्र्य आसा. आमी कशेंय रावयेत, कशेंय जियेवयेत, आमकां जाय जाल्लें खाण रांदयेत, आमकां जाय जाल्लें बरें न्हेसयेत, आमकां जाय जाल्लें बरें जियेत, खंय आमच्या घरांत तें स्वातंत्र्य आमकां आसा. देखून जर मनीस आपणाच्या घराच आसा म्हूण बगोवंक सुरू करता जाल्यार तो मनीस स्वतंत्र. आनी मोरी हें आमकां शिकयता, आय एम ऑफ हेवन,
and you too are of heaven. You too are of God. केदाळ हें सत तुका समजता, हें सत वळखून घेताय, तवळ तूं स्वतंत्र जाताय, संतोष बरी जाताय. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, ह्या संवसारांत आमी कितें जोडलें म्हणलें गरजेचें न्ही, बगर आमी खंयचींय म्हणलें गरजेचें. तुमी उयाले खेळ्ळ्या जावंक पुरो. उयाले म्हणटा आमी कोंकणीन झोंपाळो म्हणटा. उयाले खेळचें कित्याक? मुखार वेता फाटी येता, मुखार वेता फाटी वेता. कितल्या मापान वयर वेता तितल्या मापान सकयल येता, फाटी येता. आमी वयर वचोंकूच उयाल्याचेर बसचें न्ही, वा फाटी येवच्या खातीर उयाल्यार बसचें न्ही. आमी बसचें उयाल्याचेर संतोष पावच्या खातीर. आमकां मुखार वयर वचोन आनी खंय वचोंक ना, वा फाटी येवन आनी खंय कितेंय जावंक ना. मुखार गेल्यार वयर गेल्यार आमी कांय चॅम्पियन जायना. आमी उयाल्याचेर बसता एकाच कारणा खातीर, संतोष पावच्या खातीर. देखून एक तत्वशास्त्री म्हणटा, वी हॅव दिस लायफ नॉट टू डाय बट टू एन्जॉय, बट टू एन्जॉय. देखून आज मोरी कितल्या संपूर्ण तरान संतोषान आसली म्हणल्यार आमी समजता. बघाचो न्हू, हें जिवीत जल्मातना वा मरतना सुरू जावन आखेर जावचें न्ही. हें जिवीत देवा थंय सदांच आसचें, आनी त्या देखून हें जिवीत संतोषान आसचें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एकलो तत्वशास्त्री म्हणटा, जर तुज्या लागीं एक वस्तूर आसा आनी तें वस्तूर मेळ्ळें जालां, काण्ण उडयनाका. तें वस्तूर काण्ण उडयनाका, बगार दोन परत तें नेस. जर तें वस्तूर तुजें पिंजलां जाल्यार, जर तें वस्तूर पिंजलां, तें काण्ण उडयनाका. ताका कोपो मार, शिंव आनी परतून नेस. कितेंय जावं, कशेंय जावं, तें वस्तूर नेस, तें वापर. हें आमचें जिवीत. आमचें जिवीत कश्टांचें आसत, नश्टाचें आसत, वा सबार संदर्भांनी कोणाक येनातले कश्ट म्हाका आयल्यात म्हूण बगोवंक जावंक पुरो. पूण हें जिवीत आखेर जावचें न्ही. हें जिवीत हांगाच पुरो म्हणचेंय न्ही, बगर हें जिवीत जियोवचें. कितलो तेंप जाता तितलें जिवीत दियोवचें, संतोशान जियोवचें. कोणाक कश्ट येवनात, येदोळ कोणाक नश्ट जावना, कोणाक प्राय जावना, कोणाक म्हातारपण येवंक ना, कोण पिडेंत पडोंक ना. सगळ्यांक हें जाता, येदोळ जालां आनी फुडेंय जातलें. तरी पूण मनशाचें जिवीत कश्टांत, नश्टांत, ताका येवच्या पिडेंत, ताका जावच्या प्रायेंत तांचो आटापण ना. ताचें जिवीत आसचें, ताणें कितल्या मापान संतोशान तो जियेलो म्हणलें. देखून आमी समजता, मोरी तसली एक आवय, संतोश भरीत आवय. तिणें तिचें उगम खंय तावन जाला म्हूण ती समजली, आनी त्या उगमा थंय एक जावच्याक देव तिचे थंय जल्मातना तिणें ताका वावयलो, ह्या संवसाराक दिलो. आनी ताचे उपरांत जावंक पुरो, सिमिया प्रवादीन म्हणलें, तुजें काळीज भाल्यान पापसिल्लें जातलें, पूण तरी पूण खुर्साच्या मळी जायत त्या कश्टांच्या घोर दृश्य तें पळोवंक तिच्यान जावंक ना जाल्यार ती एकली मात थंयसर रावली. कित्याक ती जाणा आसली, कश्ट, नश्ट, निरास, मरण हें सगळें खंयचेंय तिचे तावन कांड व्हरूंक, तिचे संतोश कांड व्हरूंक शकचें नात. कित्याक ती जाणा आसली, आपूण देवा तावन आयल्या आनी देवा सांगाता आसा. देखून तिचो संतोश कोणेय कांड व्हरूंक जालो ना, तिचें स्वातंत्र्य कोणेय भंग करूंक जालें ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज तिच्या सर्गावरणाचें फेस्त आमी आचरण करतना, तशेंच आमच्या देशाक सुटकेचो दीस आचरण करतना आमी मती व्हरूंक जाय इतलेंच, जियेवचें जाल्यार मरये बरें जियेचें. कित्याक ती म्हणटा, आय एम ऑफ हेवन, हांव सर्गेची, हांव घराच आसा, म्हज्या घरांत म्हाका स्वातंत्र्य आसा, म्हज्या घरांत संतोश आसा, म्हज्या घरांत कशें हांव जियोंक जाय तशें हांव जियोंक शकता, हांव देवाच्या घरांत आसा. हें बघप आमच्या जिवितांत कितल्या मापान तें रिगता, तितल्या मापान आमी स्वतंत्र जाता, संतोष बरी जाता आनी मरये बरी जियोंक शकता. कश्ट जावं, नश्ट जावं, पिडा जावं, प्राय जावं, आनी कितें जावं, पूण निमाणें आमच्या मतींत एकच आसतलें, हांव देवाच्या हातांत आसा, देवाच्या घरांत आसा आनी त्या देखून संतोष भरीत आसा, स्वतंत्र आसा.